उत्तर गोय झेडपी मंडळाची 80 दिसा उपरांत बसका जाली। बसकेत श्रीपाद नायक आणि सिद्धेश नायक फॅमिली राज म्हूण सूर। सिद्धेश झेडपी अध्यक्ष जावन वर्स जाले। आता दुसऱ्याक संद दिवची। एकाच घरात दोन मोठी पदां दिवप सारकें न्ही। भाऊ लोकसभेक जाल्यार सिद्धेश झेडपी अध्यक्ष बरोबर न्ही म्हूण आवाज। सिद्धेशाक लोकसभे पयलीं देंवोवन आमकां संद दियात म्हूण झेडपी धाकू मडकयकार उलयलो। वर्सा उपरांत अध्यक्ष बदलतले म्हूण पक्षान खंय उतर दिल्ले। आणि आमकां सुरवातीक कार्तिक कुंडेकाराक करता आसतना सांगलें आमकां की सगळ्यांक संदी मेळटली, त्या प्रमाणे एका वर्सा बरोबर कार्तिकाक देवंक सांगलें। कार्तिकान देंवलो। आतां आमची अपेक्षा आसा सिद्धेशानी 1.5 वर्स केल्लें आसा, तेणी देवंक जाय अशें आमकां दिसता। लोकसभा इलेक्शना पयलू आमकां दिसता न्हू आमी आसपा जाय, खंयचोय कॅन्डिडेट कोण आसतलो तोच कॅन्डिडेटाचो रिलेटीव ते हेगेर आसप काय नासप हे लोकां मदीं सोबोंक जाय। गिरीश उस्कयकार म्हणटा लेटर केल्ले ते फक्त मिटींग घेवची म्हूण, अविश्वास हाडपाचो विचार ना। कितें करप ते पक्ष थारायतलो। लेटर दिल्लें की आमकां मिटींग जाय, बेग्या मिटींग, कित्याक 2.5 म्हयने जावन गेल्ले आनी मिटींग म्हणटा पळय ती कंडक्ट करची आसता विथीन 60 days। सिद्धेश म्हणटा अध्यक्ष आपुणूच, देवपाचो विशयूच ना। ना 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 तो तेच म्हणटा न्ही की कोणे अविश्वास म्हणून कोणे हे न्यूज पातळिल्ली खबर ना, हो विशयूच ना। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी चेतन गवस।